आणि जो कोण म्हजे ते येता ताका हांव राखतलो म्हणून सोमी सांगता थंयसर. तर आमी सगळीं त्या सोम्या थंय आयल्या आनी जेजू बाळोक जावन इमॅन्युएल जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी हर एका परिस्थितींत तो आमचे मदें जियेता. तो बाळोक जेजू आमचे मदें आसा आनी आमचे सांगाता जियेता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, ऑस्कार रेमेरियो, कलकत्ताची मदर तेरेसा, ग्रॅम स्टेन आनी ह्या एका वर्सा आदी सरुल्लो फादर स्टॅन स्वामी, हे सर व्यक्ती संवसारार सिंहा बरी तांचे आमचे दुस्मान गरजतना धैर्यान रावन तांच्यो तकल्यो उखलून धरन तांणी सगळी परिस्थिती फूड करूंक प्रयत्न केले आनी निर्गतिकांक, गरजेवंतांक, दुबळ्यांच्या हक्कां खातीर तांणी आपलो जीव दिलो. आनी ह्या कारणा पासत तांचें नांव वर्तें जालां. आनी त्या देखून आयच्या पयल्या वचपान आमी पळयता रायाची आज्ञा म्हळ्यार ती कोणेंच मोडूंक जायनातली. राज्याचे आज्ञे, रायाचे आज्ञे, राज्य आज्ञे एक पटी दिलें जाल्यार तें कोणेंय चुकोवचें बरी नातलें. आनी त्या परिस्थितीन सयत दानियल आपल्या देवाची आराधना करूंक चुकोना. आनी दिसाक 3 पटी तो थंयसर मागणें करता आनी धैर्यान राया मुखार तो रावता. रायाक दानियेला विशयान कळीत आसलें, त्या देखून तो ताका कशें म्हणी वाचोवंक प्रयत्न करता. पूण लोक कोण ताचे विरोध आसले ते लोक रायाक तशाच ताणेंच दिल्ल्या आज्ञाच्या वयर गमान व्हरोवन दानियेलाक सिंहाच्या गुडांत घालूंक प्रयत्न करतात आनी घालतात. भायल्यान सगळें बंद करतात आनी रायत सील मारता. कोणेंच हें पंजरा ह्या गूड ओपन करूं नजो म्हणून. भायल्यान सगळें बलिश्ट म्हण आसल्यार आमचो देव आमचे सांगाता आसा म्हूण दाखोवच्याक दानियल प्रवादीक आनी ताच्या सांगात्यांक कितेंच जायनासें देवाचो बडवो थंयसर येवन राखता. आनी त्या देखून ती उतरां अपुर्बायेची जावन आसात. रायाच्या विरोध दानियल प्रवादी गेलो जाल्यार तुजो देव तुका राखो म्हूण तो आशिर्वाद दिता भितर येतना. कित्याक तो बरो मनीस, नितीवंत मनीस म्हणून रायाक कळीत आसलें जाल्यार लोकांच्या आनी ताच्याच थोड्या फुडाऱ्यांच्या दबावाक लागून राय ताका बंदेंत घालता, त्या सिंहाच्या गुडांत घालता. पूण देवाचें मांडोळ वेगळीच पळया. आमच्या जिवितांत तशें म्हणून म्हज्या बापाची खुशी आनी जो कोण म्हजे ते येता ताका हांव राखतलो म्हणून सोमी सांगता थंयसर. तर आमी सगळीं त्या सोम्या थंय आयल्या आनी जेजू बाळोक जावन इमॅन्युएल जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी हर एका परिस्थितींत तो आमचे मदें जियेता. तो बाळोक जेजू आमचे मदें आसा आनी आमचे सांगाता जियेता. आनी त्या देखून आमी धैर्यान देव म्हजे थंय जियेता देखून हांवें सदांय देवा थंय जियोवंक प्रयत्न करचें गरजेचें. आनी कोण देवा थंय जियोवंक प्रयत्न करता आनी देवा थंय जियेता तो खंडीत जावन धैर्यान आपली तकली उखलता आनी ताची सोडवण लागीं पावल्या म्हणून सदांच तो तयार रावता आपल्या सोडवणे पासत, आपल्या नव्या जिविता पासत. देवा थंय निरंतर जिवीत, ससनाचें जिवीत मेळचे पासत तयाराय करता आनी अपुर्बायेन आपलें जिवीत देवाक समर्पण जियेता.
आनी ह्या कारणा पासत हांगासर किर्तन आमकां सदांच देवाक महिमा दिवंक, सदांच देवाक होगळाप दिवंक उलो दिता. आमकां मात्र न्ही, हर एका संगतींक तो उलो दिता. थंयसर म्हणटा दोवा आनी खऱ्या थेंब्यानो सरेस्पराक वाकाणा, हिवा आनी थंडये सरेस्पराक वाकाण, बर्फ आनी हिमा सरेस्पराक वाकाण, दिसावणो आनी रातीनो सरेस्पराक वाकाण. अशें साबार रितीन हर एकाक देवान रचलेल्या हर एक संगतीक सांगता देव आमचो सोडवणदार, देव आमकां राखता. आनी त्या देखून आमी सदांच ताचेर भरोसो दवरून ताची स्तुती करी जाय आनी वाखाणी जाय म्हणून. आनी अकरेक आमच्या जिवितांत आमचें जिवीत बांदी जाय. देवान दिल्लीं तालंतां आमी उपयोग करन देवाच्या महिमे पासत म्हजें जिवीत हांवें बांदी जाय. आनी म्हजें जिवीत बांदल्या उपरांत हांवें हेरांक बांदूंक शिकय जाय. म्हज्या भुरग्यांक, म्हज्या कुटुंबाक आनी कोणाक बांदूंक जायना तांचे पासत आमी वावरी जाय. आनी अशें एक बरी साक्ष दी जाय. केदळ आमी बरी साक्ष दिता समाजांत हेरांकी प्रोत्साह मेळटा, धैर्य मेळटा, कोण म्हणी आमच्या सांगात आसा म्हणून. आनी त्या देखून आमी आज देवा कडेन मागया, ताची कृपा मागया आमच्या जिवितांत. सदांच देवाचेरच आमचो भरवोसो कसोन दानियल प्रवादी बरी आमचें जिवीत बांदूंक आनी हर एक परिस्थिती फुड करन निरंतरी स्वताच्या वाटेन त्याच देवाचेर बोवार्थ दवरून कसलेंच कॉम्प्रोमायज करनासतना जियोंक प्रयत्न करया. आमेन.